इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मोळबातावन पडटा आनी बेश्टीं परतून चडनात, बगर वोंप्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किदलायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतली भायर सरता तें उतर निरफळ जावन म्हजीशी परतून येयना. बगर म्हजी खुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शार्ती पावयता. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आपल्या भक्तांक सर्वेस्परा सगळ्या तळमळ्यांतल्यान निवारता. म्हणया, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळांतले निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, आपले भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळांतले निवारता. ताचे दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडची नात. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साप दिली. सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळांतले निवारता. सर्वेस्पर खोट्या मनशाक पाट वळटा. पृथ्वीवेलो उगडास तांचो नाच करता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. तांच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळांतले निवारता. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली ताका निवारता. जांचे खालीस दुखोवलां खोंतवलां, तांचे सोरें सर्वेस्पर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा, तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. जबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळांतले निवारता. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतली भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम जेजून म्हणलें, तुमी प्रार्थना करात तेन्ना विदेशापर्यान उतराचो बोबाड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतोलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारके जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळल्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतनी आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षात जाल्यार तुमचो सुर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितालो. पूण तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षिना आसात जाल्यार तुमचो सुर्गींचो बापूय तुमचो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. तुमी अशें प्रार्थना करचें. नियाळा कादार, पयल्या कुम्याची तयारी करतना देव संदेशकारांक भुरग्यांक प्रश्न केलो,
तुम्ही कितलीं जाणां सकाळीं उठलीं म्हणटोच मागणें करतात? ल्हान भुरगीं आपल्या आवय बापाय कडल्यान शिकतात. ती उलयतात ती भास आपणूय उलयतात. ती चलतात व बसतात तशेंच आपणूय करतात. भुरगें जावन आसा काबन कॉपी आवय बापायची. इजायस प्रवादी आयच्या वाचपान सर्वेस्पराची खबर करून सांगता. म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी खोशी पाळटा आनीक हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. शुभ वर्तमानान जेजू आमची गरज जाणा जावन बापाक मोगान मागणें करूंक शिकयता. आमच्या बापा मागणें. आयज आमच्या बापा ह्या मागण्यांत कितलीं स्वता आसात तें मागणें करतलो आयज समजून घेयना. हें मागणें एक चालतें मागणें जालां. मागण्यांत जेजून बापाक दिनवासूंक आनी दुसऱ्या भागांत भावार्थान आनी विस्वासान ताका उलो मारूंक शिकयला. जिवितांत येतल्या आडखळींचेर जोयत व्हरूंक, एकसूरपणांत सांगता दिवंक, वायटाचेर निशेध मारूंक आनी दिसपट्टो गिराज स्वतान जोडूंक आनी दुस्मानांक बोगसूंक उलो मारता. आयच्या जबाबान आमकां मेळटा आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतलें निवारतलो. ह्या मागण्या करूंक पयलीं देवाक भोगुया, ओळखुया आनी ताचें पवित्र दर्शन घेवंक ताळण्याचेर जोयत व्हरूंक वावरुया. मागणें. आमच्या बापा ह्या मागण्या काळजांत आनी मनांत थावन थीरपणान करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.